we are law-abiding citizens, and as per our constitution, we have our fundamental duties, and we have been raising voices of the environment, concern raising to environment, livelihoods, etc. So आम्ही ते दुसरा police stationान गेले. So one person in drunken state started abusing in the police station itself, and he came and charged on us. So now the irony is the police station, which is one of the best police station in Goa, that law-abiding citizens are breaking law. आणि लॉचे उल्लंघन कितें. सो आतां FIR रजिस्टर जाता तिनायचेर, पूण केला कोणें, तेका कांय इन्क्वायरी ना, कांय ना म्हण एगेन वन सायडीड हें आसा. सो हांव मागता पुलिसाक की जे पळय इन्वेस्टिगेशन आसा तें सारकें करा आनी कायदो ते पाडा. तुमी कायदो जाय थंय पाडटा आनी हिंगा मारामारी जाता, हिंगा क्रीम जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा चेन स्नॅपिंग जाता, हिंगा इलिगल एक्टिविटीज चलता, हिंगा लँड ग्रॅबिंग चलता, हेजेर कोण एक्शन घेना. सो हेजेर कळटा की हाव बायस्ड द डिपार्टमेंट इज बिहेविंग. 7 जाणांक बेल मेवली आनी आतां सेकेंड हाफाक जे 2 मनीस जे बेल मेवना तांकांय बेल मेवलेले आसा. सो तो प्रोसिजर आतां कंप्लीट जातलो आनी ते आमचे जे भितर पडले ते भायर येतले. सो हांव हितून सांगपाक सोदता इतलें की जो पळय प्रोसिजर पळय फॉलो पुलिसान केला तो एक वन सायडीड आसा आनी बायस्ड आसा. आनी टॅक्निकली जेन्ना कंप्लेन कोण घालता ताका पयलो नोटीस घालचो पडटा, ताका नोटीस हाडून तेजी इन्क्वायरी करची पडटा आनी जेन्ना ते कंप्लेनाचे सोत आहा तेजे उपरांतूच FIR रजिस्टर जाता. पूण अनफॉर्च्युनेटली हिंगा प्रोसिजर कांय फॉलो करूंक ना. इनफॅक्ट आमचे लोक थिंगा गेल्ले कंप्लेन करपाक, पूण आमची कंप्लेन रजिस्टर जावना, ना एक्शन जावना, कांय ना. सो हेजेर क्लियर कळटा की देर इज something which is fishy. So now we have given complaint in the past also. This person has given complaint. No action has been taken. In fact, that day we had gone to the police station to give a complaint. No action has been taken on complaint. We expect the police to follow the rules properly. तुका गोडे कोणाचो प्रेशर येयलो कोण तुका हें करता आमकां खबर ना, पूण कायदो कितें आहा ते एक सायडीड करनाका. कितें कायदो आहा तो सारको पाड. आनी हेज्या भायर जे पळय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलिगली जाता तेजेरूय नदर घाल. हे पॉलिटिकली मोटिवेट करून आमकां त्रास केले म्हणून आमचे गांवचे लोक भिचे ना. आमी कितें झगडपाचें आहा एज पर आर फंडामेंटल रायट्स वी वील फायट, अँड दॅट इज वॉट वी आर डुईंग.